चल पासे किया वेर फन नेवर एंड्स. एक नवा उत्साह, एक नवी उमेद, एक नवी सफर आणि त्या सफराची एक नवी काणी. आर्यना बरोबर चल पासे किया. आर्यन आमकां दाखयतलो गोंय स्वर्ग कित्या खातीर आसा ते. आनी इतलेंच न्हय, हाच्या भितर तुजे 2 फायदे आसा. एक म्हळ्यार तुका भोंवपाक मेळटलें आनी दुसरें म्हळ्यार 6,000 रुपयाचे गिफ्ट हॅम्पर्स पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लायफ हांचे कडल्यान. त्याच्या शिवाय एक मेगा बंपर प्राइज आसतले फक्त तुज्या खातीर आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक. ताज्या खातीर एकच कंडिशन म्हळ्यार तुजे मॅक्सिमम SMS आमकां दर दिसा पावपाक जाय. चड SMS धाडटल्याक मेगा बंपर प्राइज जिखपाचे चान्स चड आसा. न्ही इंट्रस्टिंग? तुवें फक्त इतलेंच करपाक जाय. आयच्या आमच्या एपिसोडाच्या शेवटाक हांव तुका एक प्रश्न विचारतलें. त्या प्रश्नाचं उत्तर तुवें आमकां SMS करून धाडपाक जाय. SMS कसो करपाचो, म्हजो प्रश्न कितें आसतलो हें तुका कळटलें एपिसोडाच्या शेवटाक. तेन्ना पळयत राव चल पासे किया. ना ना आनी काय तयारी करपाची उरली ना. तुजीच वाट पळयतालो हांव. म्हळ्यार तूं येस तर मातसो फोटोग्राफी करुया. पळयलां तुवें थंय कितलें सुंदर दिसता तें. फोटो काडटा आसतना एक विचार म्हज्या मनान सामको आयलो जाणा तूं. आनी दोळ्या मुखार कितलेशेच प्रश्न आयले. ह्या सुंदरशा गोंयांतलो गोंयकार जेन्ना हांव अशी म्हजी वळख करता पळय, म्हाका खरेंच खबर आसा हें सुंदर गोंय कित्या खातीर आसा तें. आमी गोंयाक स्वर्ग म्हणटात, पूण हो स्वर्ग आमी अनुभवला. इतले दीस आमी तयारी करताले पळय, तो वेळ सद्या आयला. हय, पासयेक वचपाचो, जाणून घेवपाचो गोंय स्वर्ग कित्या खातीर तें. या मरे पासयेक चल. आत्ताच आमी खंय सुरवात केल्या. थोडे थोडे करून तुका हांव गोंयच्या अशा जाग्यार व्हरता जे तुवें केन्नाच पळोवना आसतले. या मरे पासयेक. तशें पळयत जाल्यार आमचें गोंय कितलें ल्हान आसा न्हय. इंडियेच्या मॅपार तर दोळे लावन सोदचे पडटा. नॉर्थ आनी सावथ अशा 2 डिस्ट्रिक्टांत डिवायड जाल्ले, तशेंच मोजकेच 11 तालुके आशिल्लें आमचें गोंय. हाय आर्यन. समीक्षा. फायनली आम्ही वता पासयेक ना. येस. हांवें तुमकां सांगिल्लें की हांव आर्यना बरोबर पासयेक वता म्हण. सो हां, पण आर्यन आमी खंय वतात रे? तें तुज्या खातीर सरप्रायज आसा. नॉट फेअर. एनीवेज नो प्रॉब्लेम. पळोवया आमकां आर्यन खंय व्हरता. चलो. प्रत्येक तालुक्याक खूब म्हत्व आसा. ती मागीर थंयची सुंदरताय म्हण, किंवा त्या तालुक्याचो इतिहास म्हण, थंयचे मोगाळ लोक आसनी, किंवा त्या गांवची शीतकडी, सानवेळ, न्हंयो, देवळां, इगर्जी, पाववाले, सकाळीं 7 घालून उठोवपी कोंबे, त्या गांवांतली वाट, घरांतलें बालकांव, देवळांतले भजनाचे सूर, नुस्तेकान्नीचो आवाज, शेतां, सोबीत माड, पावसाच्यो सरी, आनी खंय तरी वाऱ्यार आयकूंक येवपी निर्माण जावपी आमच्या गोंयच्या मातयेंतलें संगीत. वा. पूण हें खंय तरी दोळ्या आड वचपाक लागलां आनी आमच्या पासत पयस वचपाक लागलां. चल आमी सोदून काडुया हें सगळें खंय ना जायत चल्लां तें. एक्चुली व्हडलो प्रश्न म्हज्या मनान आयला तो म्हळ्यार खंयच्यान सुरवात करप. प्रत्येक तालुको, प्रत्येक गांव म्हाका आयज आपयता अशें म्हाका दिसता, आनी सांगपाक सोदता की गोंय म्हळ्यार फक्त दर्यादेगेर न्हय, तर गोंयचें खरें रूप तर भितर आसा, आनी तें कोणेंच पळोवना. गोंयांत फक्त बिचीस न्हय, तर कितल्योश्योच न्हंयो, जुवारी, मांडवी, कुशावती, तेरेखोल अश्यो आसात. आनी तूं जर सावथ टू नॉर्थ गोंयाची सफर करतलो जाल्यार ह्यो सगळ्यो न्हंयो हायवेचेर लागतात. जशी आमी कांय खिणां पयलीं जुवारी न्हंय क्रॉस केल्ली. त्या शिवाय कितल्योश्योच तळयो, धबधबे आनी उदकाचे ल्हान ल्हान झरे आमी फुडें पळयतले.
Wow! Hey! Oh, great! Wow! It's so refreshing. Ah! Oh! आमची गोयची ओळख म्हणजे फक्त बिचीस आणि वेस्टर्न लायफस्टायल जाल्या हाची मातशी खंत बघता. म्हळ्यार आर्यनाक म्हणपाचें आसा की साडयेचो पदर जर इतलो सुंदर आसत जाली साडी भितरल्यान पळोवपाक कितली सुंदर आसतली न्हय. रायट आर्यन? येस येस. ओके. आम्ही सध्या हांगासर आयल्या केसरवा स्प्रिंग. हय, पणजेच्यान जवळ जवळ 17 किलोमिटराचेर आसा आणि इतली शांत प्लेस आसा. म्हणजे तू जर सदीच्या दगदगींतल्यान जर एक दीस शांत तुगेलो दीस काडपाक सोदता न्हय, दिस इज अ रायट प्लेस. हय, फक्त 15 मिनटाची वाट आसा. दुसरी गजाल म्हणजे हांगासर म्हाका दिसता लोकल लोक चड आसतले येवपी आणि कांयशे दुसऱ्या लोकांचे एटेन्शन हांगासर घेता ते म्हणजे इंडियन फॅकल्टी मेडिसीन आसा पळय ते लोक. कित्या खातीर ते सांगता तुका हांव. यो. केसरवाळ स्प्रिंग फामाद अशें न्हय, पूण नेचर लवर लोकांक ते खबर आसा. हांगासर पावस सुरू जालो काय खूब लोक येतात. पावसान झरेचें उदक न्हातकच तुजे सगळे हेल्थाचे प्रॉब्लेम्स पयस जातात अशें हांगाचे लोक म्हणटात. केसरवाळ स्प्रिंग हें मुरगांव तालुक्यान जरी आसलें तरी तें पणजेच्यान वचपाक खूब लागीं आसा. हांगासर फोंडेच्यानूय येवपाक येता. गोंयचें एक नॅचरल हेरिटेज सायट जावन आशिल्लें हें केसरवाळ स्प्रिंग हाचें ओरिजीन साळ न्हंयक आढळटा. केसरवाळ स्प्रिंगाचेर तूंच न्हय तर तुज्या फॅमिलीक भुरग्यांक हाडपाक हो जागो बरो आसा. हांगा जेवणाची वेवस्था तशी व्हडली कांय ना, पूण घरा कडल्यान टिफिन बॉक्स हाडत जाल्यार सगळ्यां बरोबर जेवपाक हांगा मजा येतली आनी तुका भुरगेपणांतली याद करून दितली. हांव तुका उदक म्हणटालो पळय, हांगासर ह्या स्प्रिंगाचेर इंडियन मेडिसीन फॅकल्टीचे कितलेशेच लोक येतात अशें म्हण. कित्याक लागून जाणा तूं? ताचें एक रिजन म्हणजे ह्या उदकान मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आसात. हय, जाचो उपयोग जावंक शकता. म्हळ्यार कोणाक स्किनीचो प्रॉब्लेम आसा किंवा कोणाक हेल्थाचो प्रॉब्लेम आसा पळय तांकांय बी. आनी हांगासर बेस्ट सीजन म्हळ्यार रेनी सीजन. पावसाळ्यान हांगा येवपाचें. हांगासलें जें उदक आसता इट्स सो क्रिस्टल क्लियर की खूब मजा करपाक मेळटा आनी इवन न्हावपाकूय मेळटा. आनी खंय तरी सदांच्या दगदगींतल्यान गाडयांच्या पे पू सो सूतल्यान मातशें पयस वचून तुज्या इश्टा बरोबर 4 मोगाच्यो गजाली करपाक केसरवाळ स्प्रिंग एकदम बरें आसा. खतखतीत वतान सुद्दां कितलें रिफ्रेश जालें ना. केसरवाळ स्प्रिंग आमी गेल्ले पळय, एक्चुली पणजेच्यान मडगांवचो हायवे धरत न्हय जाल्यार 18 किलोमिटराचेर तुवें मदींच हांगच्यान मातशें फुडें गेलें काय लेफ्टान घेवप, मागीर तुका केसरवाळ स्प्रिंग मेळटा. हांव सद्या तूं जर पळयत न्हय जाल्यार हांगासर बोर्ड मारला पळय, फोंडा, लोटली आनी बोरीम. ह्याच एका गांवा भितर आमी आयज वतात. हय, तुका सांगता हांव कांय वेळान, पूण हांगासर आनीक एक बोर्ड मारला पळय, नो एंट्री फॉर हेवी व्हेकल्स. आय एम नॉर्मल, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. तूं तुजो विचार कर, नाजाल्यार नो एंट्री.